मोगचनो आत्मीक नवीकरणाचो दुसरो दीस आज जावन आसा। ओंकार मरयेची ससाई आमचेर सगळ्या आमच्या फेर्गस कुटुंबाचेर मागोवन घेवया। जशें फातिमान दिश्टीक पडोवन भाग्यवंत ओंकार मरयेन उलो दिलो, सगळ्या देवाच्या लोकांन फातकां ओळखूंक जाय, जिणी बदलूंक जाय, फातकां खातीर प्राचीत आदारूंक जाय, देवाचे उपादेश आनी साक्रामेंत भावार्थान घेवंक जाय म्हणून। आनी आपासून मरयेची ससाई आमी आतां मागया। दयेकन उबी रावया। 5:308 नमान तुका सर्गार आनी म्हणलें गीत आमी गावया। नमान तुका सर्गाराणये आमा परदेशांचे माये आसाव पैनार म्हाका उपकार कधी दुखी वेगळा निवार क्रिस्ता माये दया सुरा पावतू पैनार्या पाव म्हाका पावतू पैनार्या पाव म्हाका नितळ निर्मळ सदांच अंगार पातकी रचनांक तुजो आदार केल्यां देखून तुज्या पुतान आमकां साल्वार रगत विक्राम ओंकार निर्मळ दर्या सुग्राम पावतू सर्पात्या पाव म्हाका पावतू सर्पात्या पाव म्हाका दुखां बली कोणाक आसा शारोदिनी उलो मारता थांबय रडणे पुसून दुखां बेमोत पावोन बुजय आमकां कश्टांत आसऱ्या दर्या सुग्रा पावतू रडणेल्या पाव म्हाका पावतू रडटेल्या पाव म्हाका। एका निजा देवतय आमचो भावार्थ सान आमी म्हणया। सतमंता देवाक सर पदवेधरा बापाक सर्गा आनी प्रथमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या पुताक आमच्या सम्याक जो पवित्र वरवीं संभवलो ओंकार मरयेन जावन जल्मालो पोंस पिलातान ताणें कस सोंसले ताका संसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेटिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार जावं बापाच्या उजव्याक बसला दैतांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार। नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळाची कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैव फॉलच्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरे कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉलच्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदां सर्वता आमेन. संत ससो मिस्तेर पयलो मिस्तेर मरयेक बडवो खबर दिता. आज देव आमच्या मुखांत ताजे योजन संपूर्ण करूंक कशी व्हरता. आमकां हरेकल्याक ताज्या सोडवणेच्या योजनांत वांटो आसा. देखून आमी मोरयेचे आदर्श घेवन देवाचे कुशीक स्पंदन करया. अशें आमचे थंय आनी आमचे मुखांत ताजी सोडवण पृथ्वीच्या पंतान पता पावाशे मिनत घेवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक तसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन. मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी केमकोणाच्या जल्मे आमकां निभार समे सत्म्याक सडकन तुजी काकुळीचे अधिकार आसऱ्यांक सरकार पाय. दुसरो मिस्तेर मरी एलिझाबेथीची भेट करता. सोडवणेची बरी खबर प्रगट करूंक आनी सेवेचे जीवन जियोंक मोरी आमकां आदर्श. तुजे थंय आसलो जेजू देवाचो पूत तुजे आदर्श जिणयेक कारण. देखून मोरयेची देख घेवन संतोशान आनी उर्बेन आमचे भोंवती सोडवणेची बरी खबर प्रगटया. तशेंच ते प्रगटणेक पूरक जावन दुबळ्या धाकट्यांक निस्वार्थ्या बरी सेवा करया. अशें आमचे जिवीतच एक बरी खबर करया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशेंच आता आनी सदां सर्वता आमेन मोच्या जेजू आमची पापां आमकां बक्षी कोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार समे सत्म्याक सरकन तुजी काकुळटीची अधिगर्ज आसल्यान सरकार पाय तिसरो मिस्तेर बेतलेहेमान जेजू जल्मता जेजू नव्यान मनीस जावन आमचे मदें येवचो ना पूण जिवन जेजू आमचे मदें आसा तो आमकां मेळोवंक तवळ तवळ तरावळ रुपांनी येता देखून आमची काळजां ताका उगड्या ताजी वळख धरया आनी आमच्या कुटुंबांत सहज जाल्लो मोगाचो समाधानाचो आनी भावार्थाचें वातावरण रुपीत करया अशें देव आमच्या मदें आसा व्हडलें आमच्या उतरां करण्यांनी सर्वांक परगटया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेला मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कुर्पेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदी आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कुर्पेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदी आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कुर्पेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदी आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कुर्पेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदी आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कुर्पेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदी आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कुर्पेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदी आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोणाच्या उजांतले आमकां निभार समेस्त आत्म्याक सरकत तुजी काकुळटीची हकीकत आसल्या सरकार वन पाय. चवथो मिस्तेर मरी बाळूक जेजूक टेंपलांत भेटयता. ह्या संवसारांत जल्मोवचें हर एक बाळ देवाच्या मोगाचो गर्त. हर एक भुरगें नवो बरवसो हाडटा आनी हो संवसार बरो करूंक कारण जाता. पूण आमी आमच्या भुरग्यांच्या बाबतींत आनी मोगान जियोंक शिकोवंक जाय. अशें आमच्या कुटुंबांतले हर एक सांद्याचे देवाचे आश्रयकाल जियोंक आदर्श जावंक जाय. मोरयेन आनी जुजेन बाळका जेजूक टेंपलांत भेटयल्लें घडीत आमच्या आवय बापायन तांच्या भुरग्यांक देवाची देणी म्हूण स्विकार करूंक आनी तांकां क्रिस्तांव बाबतींत ल्हान व्हड करूंक प्रेरण जावं. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुर्पेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदी आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुर्पेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदी आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कुर्पेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदी आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कुर्पेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदी आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कुर्पेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदी आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कुर्पेन बरुले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदी आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कुर्पेन बरुले सोमी तुझे संगता
स्त्रियां भितरून सुदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आंबाप्या गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नामान मरिये कृपेन तू भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितरून सुदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आंबाप्या गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितरून सुदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आंबाप्या गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितरून सुदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आंबाप्या गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोणाच्या उजांतले आमकां निभार समे सत्म्याक सरकन तुझी काकुळीची अधिकार आसया सरकार बोपाय. पांचवो मिस्तेर सुकलो भुरगो जेजू तेंपलांत मेळटा. देव मंदिर आमचे आत्मीक आवय. थंयसर आमी एक कुटुंब जावन आमच्या भावार तसो गोट संभ्रमूंक आनी आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर देवाची आशिर्वादां मागता. देखून देव मंदिरांत आमी देवाची विचित्र कृत्यां वाकणूंक आनी देवाच्या आशिर्वादान आमची जिणी रुपीत करूंक शिकया. देखून देव मंदिराचो अर्थ आनी महत्व आमी आमच्या भुरग्यांक सांगया आनी देवस्तुतेन क्रियाल रितीन वांटो घेवया. अशें आमच्या भुरग्यांनी कुडीन मोतीन आनी देवबिरांतीन वाडूंक तांकां आदार दिवया. तवळ आमचे कुटुंब देवळा भोंवतणी आनी माया मोगाची बिडारां जातली. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुलेला मुक्षिताव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितरून सुदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आंबाप्या गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितरून सुदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आंबाप्या गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितरून सुदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आंबाप्या गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितरून सुदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आंबाप्या गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितरून सुदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आंबाप्या गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितरून सुदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आंबाप्या गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितरून सुदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आंबाप्या गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितरून सुदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आंबाप्या गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितरून सुदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आंबाप्या गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता
स्त्रियांक तितून सुदेव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू घेऊन मरिये देवाचे माये आम्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसादी जसात आनी स्नान सदां सर्वदा आमेन. मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोणाच्या उजांतले आमकां निभार समेस्त सर्कर तुझी काकुळतीची अधिगत आसल्या सर्गार पाय नमान रणिये काकुळतीचे काकुळतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारताव आनी परदेशी वेदेची बालका ह्या दुखाच्या कोणात आसता आसकर उसकासून आमी तुका दोन करता तर तूं आमची शिकाये हे तुझे काकुळचे डोळे आमच्या वैपती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सेवी फळ जेसू आमकां दाखय. हे दयाळे हे मोगाली हे लोभी आमकां मरिये भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसण्यात आमी खातीर मोरिये क्रिस्ता माये तू आमची माय सगी उलो मरताव माये आमी तुझी भुरगीं तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सशी येता विघ्ना अनवरान सुखा दुखान माय तुझो आधार मागता विघ्ना अनवरान सुखा दुखान माय तुझो आधार मागता. मोरिये क्रिस्ता माये तू आमची माय सगी उलो मारताव माये आमी तुझी भुरगीं. कोरोना पिडा गुंजांच्या खातीर मागणे. सरपोतवेदार आनी काकुळतीच्या देवा तुका आमी दिन वाचताव कित्याक तूं बरो तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां पोसताय मेटा मेटांनी आमची जतन करताय. भावार्थान आमी तुजे सरशी येताव आनी भरवशान तुज्या मुखार सरपडताव आनी हे आमचे कालते मागणे दयेन आयकून घे म्हूण परताव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरी केली. आज संवसाराच्या चराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल. तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना देखून ही पिडा वेगीच ना कर. येदोलूच हे वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांक तूं गुण कर. हे पिडेक वखद सोडून काडूंक वावरतात तांकां फावो तो जानवायांनी भर आनी त्या वखदांक तुजी गुण करची सकत लाभय. पिडे वेळी सेवा दिवच्या वैजांक नर्सांक वैद्यकीय सिबंदीक सर स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या संद्यांक तूं राग आनी सांबाळ. हे पिडे वरवीं आपल्या मायगांवांक फाटी येवंक कश्ट केल्यांक आनी कुटुंबांतावन पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्याचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. दिसपट तो ग्रास लडोवंक पेसारतेल्या सर भावा भयणीक फावो त्यो वाटो दाखय. पोटाच्या बुकेन कश्ट केल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशांचो आदार लाबोवन दी. हे मागणे आमी तुका करता पिडेस्ता गुणकण तुका महिमा लाभेल्या तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. वैदी भोवती बापा समेस्त आमी जमल्या संतोष बरीत काळजान तुका हरसिताव
जेजू क्रिस्ता मुखान पवित्र आत्म्या संगी सडवणेच्या देण्याक तुका दिन वाचताव भुरगीं आमी तुजे सरशीन येवन काकूळ दया तुजी भक्तीन नियाळताव उतर तुझे आयकोन जिनी आमची बदलून जिविताचे वाटेन फुडें समकतां वेती भोंवती बापा समेस्त आमी जमल्याव संतोस बरीत काळजान तुका हरसिताव जेजू क्रिस्ता मुखान पवित्र आत्म्या संगी सडवणेच्या देण्याक तुका दिन वाचताव आत्मिक नवीकरण या स्पिरिच्युअल रिन्युअल या दुसऱ्या दिसाच्या आत्मिक कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक स्वागत आयच्या मेसाचें तेसावा प्रत्येक तेसा हांव दिता रिटा रोड्रिगस या मेसाच्या बलिदानाक तशेंच अर्गाम मेस भेटयता दितात बेनिटा पायस तांच्या तेसावा खातीर आमी मागया आनी तशेंच आमची तेसावा सांगत घाल ह्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमकां तयार करया जराल विशय तुमी जाणात आमच्या आत्मिक नवीकरणाचो आमचो बावार्थ निरंतर पोशया क्रिस्ताच्यो जिवाळ साक्षी जावया आयच्या दिसाचो विशय जावन आसा सर्वेस्पर म्हजी किरकोळ्याची पातकां बोगसूंचो दयाळ देव दयाळ सदांच आमची पातकां बोगसूंक तो तयार आसा आमी अस्का सेंबाचे म्हूण तो जाणा आनी आयच्या दिसा प्रत्येक इरादो जावन आसा आमी युवसना खातीर मागचें आमच्या फिरगजेच्या आमच्या कुटुंबांतल्या तशेंच जरालतरान युवसना खातीर मागोवंक उडास दवरया आयची लितुर्जी सोलोवन व्हरतात CALचे सांदे आज आमच्या संगता ही सगळी रीत मिसाचें बलिदान आनी नियाळ दिवंक आमच्या संगता आसा मानादीक बाब मॅक्सिम डिसोजा थोड्यांक तुमकां वळख आसूंक पुरो हे सेमिनरीचे प्राध्यापक आनी तशेंच आतां जप्पू फिरगजेचे नवे विगार जावन आसात संदेश ह्या आयताराचे नियाळ याजकांक हर एका हप्त्यांत ते बरोवन धाडटात आमकां नियाळ करूंक आनी शर्माव तयार करूंक हातूंत तांच्या शर्मावांत बरेच नांव वाडल्यात तांकां आमी स्वागत करता आनी तशेंच आमकां कुमो करूंक आज तुमी आमचे मदें आयिल्ल्याक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो आमच्या पात्रोणाक मान करूंक तयाराय जावन नव्यानाच्या दुसऱ्या दिसा आमी आसाव आनी ह्याच्या दिसाचो विशय आसा सर्वेस्पर म्हजी किरकोळ्यांची फातकां बोगसूंचो दयाळ देव बोगसाणें एक आमच्या जिणयेंत पाळी जय जाल्ली संगत बोगसाणें कितलें सत्यवंत बोगसाणें आमच्या जिणयेंत कितल्या गरजेचें आनी बोगसाण्या वरवीं आमच्या जिणयेंत कितें जाता ह्या विशयांत नियाळ करूंक आनी हें बोगसाणें आमच्या जिणयेंत जियोवंक आयच्या दिसाची देवस्तुती आमकां प्रेरण दिता देखून ह्या बोगसाण्याच्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया देव बोगसाण्याचो उगम आनी तेंतावन बोगसाणें वाळून येता हेंच बोगसाणें आमी अनुभव करूंक आनी दिसपडत्या जिणयेन जियोवंक सांबस्त्यांव आमकां आदार दिवं दी प्रेरण दिवं दी म्हणून ताचे लागीं आमी विनंती करया हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना जर तर कोणायकी आमकां बोगसूंक कस्त भोगतात जाल्यार बसत्या लागीं प्रत्येक रितीन आमी मागया आनी आमकां एकामेकां बोगसूंक देव आदार दिवं दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी सांगता ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कोरोना पिडे वरवीं कस्ततेल्या सर्व आमच्या भाव भयणीचो उगडास कडून तांच्या बऱ्या भलायके पासत आमी मागता आसतना हे दिशेन वावुरतल्या समेस्तांक
दाक्तेरांक जावं नर्सांक जावं आस्पत्र्यांनी वावरतल्या हर एकल्यांक देव बऱ्या भलायकेचें देणें दिवं दी म्हणून आमचे मागणें जावं दी. एकडी बोर मावूनपणी आमच्या पातकांचो उगडास कडून मेसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवाड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंतीकारात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आनी भोव देवाळ दयाळ देवा सांबस्त्याव तुज्या रक्त साक्षाक आपल्या कश्टा वळवळ्यांचेर जैत व्हरूंक तुवें कोरपा दिली. ताच्या जैताचो दीस संभ्रमतना हो उपकार आमी तुजे लागीं विश्वासून मागता. आमी दुस्मनाच्या फासांचेर आनी ताळण्यांचेर मरा पर्यंत जैते वंसावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी. आमच्या समिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या ससनाक. इसाया प्रवतेच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुमकां सुदुया नितळ जाया, तुमचे कोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा. आनीक वायट करी नाकात, बरें करूंक शिका. न्यायनीत सोदा, कश्टतल्यांक आदार दिया, अनाथांक न्याय करून दिया. विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळयव्या म्हणटा सर्वेस्पर. तुमची पातकां तांबडी आसल्यारी ती हिमा परी धवी जातली. ती रक्तवर्णाची आसल्यारी ती कापसा परी धवी जातली. देवाचे उतर हें. देवाचे वरकार. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. काकुळदार देवा काकूळट म्हजी कर. भूव कनवळ्या देवा गुन्या विसर. अपराध म्हजे धुवन काड नितळ म्हाका कर. पातकां म्हजी बोगोस कोपांत म्हाका धर. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. गुन्यांव म्हजो आतां वळखून हांव घेता. पातक म्हजें सदां म्हजे मुखार येता. म्हाका तुजें मुखलो कानूडय नाका.
पातकी सौम्या तुझी काकुळत मागता आमी पातकी सौम्या तुझी काकुळत मागता हालेलुया हालेलुया म्हजे बुकरे म्हजो तळो आयकतात म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सौम्य आसो तुमचे सौम्य आसो लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या आता सबार सुंकागार आनी पातकी जेसूचे शिकोवन आयकूंक ताचे सरशें वेताले हें पळयवन फारिसेव आनी शास्त्री आपणायंतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांच्या संगता जेवके जेवता ह्या संदर्भार जेसून तांकां ही वपार सांगली तुमचे मदें खावन आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकोन वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोडन सुकोन गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळासर सोदून वेसोना तो मेळटस संतोशान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडटा आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगाता संतोश पावा कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितीवंता प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोश जातलो देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता जेसू क्रिस्तांतय मोगाळ भावां भयणीनो 2016व्या इस्वेंत पापा फ्रांसिसान काजारी चोड्यांक दिल्ल्या आपल्या शिकवणेंत फळां बरीत लग्ना जिवीत जियोंक गरज आसच्यो 3 संगती ताणें आमचे मुखार दवरलेल्यो ह्यो 3 संगती अश्यो आसात पयलो शब्द तो वापरता परमिशन वा ह्या शब्दाक आनी एका शब्दान सांगचें जाल्यार प्लीज म्हणलो शब्द कोंकणीन सांगचें जाल्यार परवानगी वा दया कर्ण वा विनंती कर्ण विचारचे हो शब्द खासारी जोड्यांक भोव गरजेचो म्हणलें तो आमकां दाखोवन दिता दुसरो शब्द आसा थँक्स म्हणलो शब्द कोंकणीन म्हणचें जाल्यार देव बरें करूं हो शब्द जायत्या संदर्भांनी आमी वापरता आनी ह्या शब्दाचो अर्थ महत्व कितें म्हणलें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा तिसरें जावन ताणें सांगून दिल्लो शब्द आसा फॉरगिवनेस वा बोगसाणें आनी एका अर्थान हाका सांगचें जाल्यार सॉरी म्हणलो शब्द आय एम सॉरी हो शब्द आमी दिसपडत्या जिणयेंत वापरी जाय म्हणून पापा साहेब आमकां म्हणटा हे 3 शब्द मॅजीक वर्ड्स म्हणून आमी सांगीत आमच्या जिणयेंत एका रितीचे अजाप करचे शब्द आमच्या जिणयेंत एका रितीचे मॅजीक करचे शब्द म्हणून आमी समजून घेवचे आनी हेंच पाप साहेब आमकां म्हणटा हे काजार जाल्ल्या जोड्यांक मात्र न्ही बागार हरियेका भावार्थ्यांक जेजूचो पाटलाव करतल्यांक आनी जेजूची शिकोवन समजून घेवन त्या प्रमाणे जियेतल्या हरियेकल्यांक हे 3 शब्द भोव गरजेचे मोगाळ भाव भयणीनो हे 3 शब्द आयच्या दिसा आमी नियाळोवंक प्रयत्न करता जाल्यार हातून असो एक शब्द मात्र
आयच्या नियाळाक हांवें मिसून काडचो आनी तो शब्द आसा आय एम सॉरी वा फॉरगिवनेस म्हणलो शब्द. देखून हो शब्द कोणाच्या जिणेंत आसा ताचें जिवीत फळां बरीत जाता, ताचें जिवीत भाग्यवंतपणाचें जिवीत जाता, ताचें जिवीत संतोशाचें जाता आनी त्या मनशाचें जिवीत सार्थक जाता म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. आयच्या दिसा आमी आमच्या पात्रोणाक मान करून ह्या नव्यानाच्या दुसऱ्या दिसा नियाळ करता आसतना आयच्या दिसाक आमकां बोगसाणें वा देव बोगसाण्याचो दातार ताजें बोगसाणें किरकोळ जाल्ल्या आमकां पातकी मनशाक कितल्या गरजेचें आनी कितल्या मापान तें आमचें थंय वाडोवन आसा म्हणलें समजूंक आमी प्रयत्न करचे. देखून म्हाका भाव भयणीनो हो शब्द आमी नियाळ करता आसतना आमी समजून घेवया ह्या शब्दाचो परिणाम आय एम सॉरी वा हांवें चूक केली म्हाका बक्षी वा फॉरगिवनेस ह्या शब्दाचो अर्थ परिणाम आमच्या जिणेंत आमकां अनुभवचा लागीं खंडीत जावन जाला आसतलो म्हणलें हांव समजून घेता. हे शब्द जायते फावटी आमी वापरला. आय एम सॉरी म्हजी चूक जाली म्हाका बक्षी. खंडीत जावन जाणा कुटुंबाच्या जिणेंत आमच्या शेजारा आमी जिवीत जियेत आसतना खंडीत जावन हो शब्द आमी वापरला आसतले. तर ह्या शब्दाची सकत कितें, ह्या शब्दाची महिमा कितें, ह्या शब्दाचो परिणाम कितें हें इल्लेशें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. केदाळा हो शब्द आमकां बारी लागशिल्लो जाता, मोगाचो जाता आनी ह्या शब्दाचो अर्थ आमी समजता त्या दाळा आमचें जिवीत खंडीत जावन बदलाता. बदलावणेचें चिंतप आमचें थंय येता आनी आमकां जेजूची शिकोवन खंडीत जावन जियोवंक साध्य जाता. एक घडी भर तुमी चिंता, एक व्यक्ती तुमचे लागीं येवन म्हणटा आय एम सॉरी वा हांवें चूक केली म्हाका तूं बक्षी, दये करून हांवें चूक केल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी, म्हाका माफ कर. असले शब्द जर तर तुमचे लागीं येवन एक व्यक्ती चूक केल्लो व्यक्ती तुमचे लागीं सांगीत जाल्यार तुमची प्रतिक्रिया कशी जाली? वॉट नेक्स्ट? एक घडी भर आमी चिंतलें जाल्यार आमकां थंयसर दिसून येता की थंयसर आर्ग्युमेंट ना, तर्काक अवकाश ना. थंयसर लढाई जाता की खंडीत जावन थंयसर लढायेक अवकाशच ना. थंयसर चूक केल्या मनशाची तनकी जाता की खंडीत जावन थंयसर चूक केल्या मनशाची तनकी जायना. थंयसर फरीकपण घेता की वा सूख विचारूंक आयलो वा माफ मागूंक आयिल्लो व्यक्तीचेर कोणीय फरीकपण काडटा की खंडीत जावन काडिना. सट्ट म्हळ्यार त्या संदर्भार त्या व्यक्तीन सांगचें इतलेंच, जायत सायबा तुका हांव हे फावटी बक्षिता आनी मुखार चूक करिनाका इतलेंच आमी सांगचें. खंडीत जावन ताका मारनाव, बडयनाव, ताका आमी गाळी अटिनाव, ताका ताची चूक खंयच्यान जालें म्हणलें उक्त्यान आमी परगट करिनाव. जर तर एक मनीस खालतेपणान म्हजी चूक जाली दये करून म्हाका बक्षी म्हणून खंडीत जावन सांगता जाल्यार त्या मनशाक खंडीत जावन बोगसाणें मेळटा. थंयसर तो तक्रार मुक्त जाता आनी नवो अध्याय प्रारंभ जाता. देखून म्हाका भाव भयणीनो हांवें सांगलें आय एम सॉरी वा म्हजी चूक जाली म्हणल्यार शब्दाक एक विशेश सकत आसा. खंयचोय संदर्भ तो जावं दी, कितलोय रागार एक मनीस आसूं दी, कसलेय एक टेन्शनाचें वातावरण आसूं दी, केदाळा एक मनीस म्हजी चूक जाली आय एम सॉरी म्हणून शब्द खालतेपणान उसारून नीज जावन बोगसाणें मागता की त्या दाडा खंडीत जावन ती परिस्थिती बदलाता आनी नवी परिस्थिती थंयसर प्रारंभ जाता. म्हणल्यार आमचें जिवीत साक्ष आसूंक पुरो आनी हे जायत्या व्यक्तीन तावन आमी आयकलां आसूंक पुरो आनी होच ह्या शब्दाचो परिणाम सकत म्हणलें आयच्या दिसा आमी समजून घेवचें. जर एक मनीस बोगसाणें विचारता आसतना बोगसाणें दिना जाल्यार हांव तुका बक्षिना सायबा, निकळ हांगात हांव, म्हज्या दोळ्या मुखार आनी हें नाका,
जर तर असले शब्द तो सांगीत जाल्यार खंडीत जावन त्या मनशाक आमी कठोर व्यक्ती म्हणून सांगीत, त्या मनशाक दोळ्यांत रगत नाचलेलो मनीस म्हणून आमी सांगीत, त्या मनशाचे काळीज धारूंक हारामी मनीस, हंकारी मनीस आनीक एका रितीन फारीकपण कान घेतलो व्यक्ती म्हणून आमी सांगीत. भोव विरळ असले व्यक्ती पळोवंक मेळचे, पण नांच म्हणून आमी सांगूंक जायना. पूण एक उडास्त वरचे आमी असल्या मनशांक देवाची काकुळत खंडीत जावन प्राप्त जायना. देवाच्या शिक्षेक वा देवाच्या ख्यास्तेक ते खंडीत जावन पात्र जातात म्हणले आमी समजून घेवया. आमच्या जिणयेन जाल्लो वो अनुभव बायबलाच्या उतरान सांगचे जाल्यार जायते दाखले आसात पवित्र पुस्तकान. सक्कड दाखले तुमच्या मुखार हांव दवरिना, पूण थोडे दाखले जेजू लागीं बोगसाणे विचारन आयिल्ल्या मनशांक कितें जालें, कसलें परिवर्तन तांच्या जिणयेन जालें. पवित्र पुस्तक बोवापूर बायची जायती गणितां आमकां सांगता. तांचे थोडे दाखले मात्र तुमच्या मुखार हांव दवरता. मार्काचो वांजेल अध्याय 10 30 आनी 7वी वळ जर तर मुखार आमी वाचलें जाल्यार कुर्डो बार्तिमेव मार्गा देखेर बसून भीक मागतलो. जेजू थंयसर येता आसतना ताणें म्हणलेलीं उतरां, दाविदाच्या पुता म्हजी पातक्याची काकुळट कर. हांव एक पातकी, हांव एक सुकोन पडलो व्यक्ती, म्हजी काकुळट कर. आनी जेजू ताची पातकां बक्षिता मात्र न्ही, ताका दिस्त दिता. कुर्डो बार्तिमेव पळोवंक सकनातलो एकच उतर ताचे जेजू लागीं म्हणलेलें, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी पातक्याची काकुळट कर. जेजू ताका बक्षिलें आनी नवें जिवीत ताका दिलें. ताचो उसवाड ताका फाटीं दिलो, नव्या जिविताची कृपा ताका दिली. आनी एक दाखलो तुमकां दवरचें जाल्यार तुमचे मुखार दवरचें जाल्यार लुकाचो वांजेल अध्याय 19 1 मुखार आमी वचलें जाल्यार जाकेव नांवाचो व्यक्ती सगळ्यांक आमकां वळखीचो मोठो व्यक्ती. आनी जेजूक तो भेटल्या वेळार ताणें सांगलेलीं उतरां अशीं आसात, हांवें जायत्यांक लुकसाण केलां. जेजू हांवें जायत्यांक लुकसाण केलां, ह्या व्यक्तीक 4 वांट्यान हांव फाटीं दिता. ताणें म्हणलेलीं उतरां, जर हांवें कोणायक लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव तांकां फाटीं दिता. आनी एक अर्थान सांगचें जाल्यार जाकेव जेजू मुखार वळखून घेता की हांवें जायत्या जाणांक अन्याय केला, जायत्या जाणांचे हांवें लुटलां. आयच्या दिसा म्हजी चूक म्हाका कळीत जाल्या, ही चूक हांव तुजे मुखार वळखता, कितें हांवें वायट केलां 4 वांट्यांनी हांव भरती कर दिता. जेजू जाकेवाक पळोवन म्हणटा, जाकेवा आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या. आनी जाकेवाचें जिवीत बदलालें. जाकेवाक बचावी मेळ्ळी आनी त्या उपरांत जाकेवाचें जिवीत परिवर्तन जालें. इतलेंच जाकेवान केल्लें. जेजू मुखार हांव पातकी म्हणून ताणें वळखून घेतलें आनी ताचें जिवीत बदलालें. आनी एक निदर्शन आमी वाचलें जाल्यार लुकाचो अध्याय 18 वळ 9 मुखार वाचलें जाल्यार फारिसेव आनी सुंकाकाराची वापार. 2 जण देवाळाक मागणें करूंक गेल्लो. एक फारिसेव आपूण सतेवंत म्हणून पातयेल्लो व्यक्ती आनी एक सुंकाकार आपूण पातकी म्हणून देवा मुखार आपणाकच ताणें इंट्रोड्यूस केल्लें. ताणें सांगलेलीं उतरां इतलेंच, आपणाचें हृदय बडोवन तो म्हणालो, देवा म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. परत वो मनीस देवाळांत पयस रावून आपूण पातकी, आपणाक देवाची काकुळट गरज आसा म्हणून हृदय बडोवन दुकान गळोवन देवा लागीं बोगसाणें मागता. आनी आमकां कळीत आसा, खो मनीस देवाळांतावन भायर वता आसतना देवाक मानवाल्लो जावन फाटीं गेलो. देवाची काकुळट बगूंक ताका अवकाश लाभलो आनी ताचें जिवीत परिवर्तन जालें. निमाणे मुखार भाव भयणीनो, लुकाचो अध्याय 7 वळ 30 आनी 7 मुखार वचून गेलें जाल्यार फारिसेव सिमांवच्या घरा आयिल्ली ती पातकी स्त्री, मोलादीक तेल घेवन ती स्त्री आयली आनी जेजूच्या पांयां लागीं रावून रडटाली. कित्याक ती रडटाली? खंडीत जावन तेच्या जिणयेन केल्लें पातक तिका दोसतालें. जायती खोटी जिणी तिच्या मतीक आयिल्ली आनी जेजूच्या पांयां तळा ती रावता आसतना तिचें सगळें वायट जिवी तिच्या मतीक आयलें. ती रडोंक लागली. आपल्या दुखांनी तिणें जेजूचें पांय भिजयलें आनी
जेसू तिका म्हणटा निमाणे तिने कांय सांगूंक ना. ती रडली, आपणाची दुकां जेजूच्या पांयां तळा तिने दवरली. तिने तेल मोलादीक तेल वापरून जेजूचे पांय तिने माखले. जेजूक समजलें कित्याक ती स्त्री आयली, कित्याक ती रडता, कित्याक ती आपणाची दुकां आपणाच्या पांयांचेर घालता की म्हणलें जेजूक समजलें. निमाणे तिका म्हणलेली उतरां इतलींच, बाये तुजी पातकां तुका बगसाली, समाधानान वच. बोवा पुरबायची ही उतरां मगाण भाव भयणीनो आमी कुमसाराक वेता. कितलेय पोटी आमकां कुमसार जावेत आनी हर एका संदर्भार कुमसारा गेल्ल्या दळा खंयच्याय एका यासकान तुमकां सांगला गी बाये बाबा तुजी पातकां खंडापटे सड जाल्यात, ती मस्तू इतली सड जाल्यात की तुवें एक चार तरी करजे आयच्या कुमसारा तुका बगसूंक जायना. वा सा बस्त्यावांचे नव्यान गी, सा आंतोनीचे नव्यान कर तूं फाटी ये आनी 15 दिसां उपरांत तुजी पातकां बक्षिता. कोणाय की आमकां एका यासाकान येदोळ म्हणसर सांगला गी? बिलकुल सांगनात. केदाळा तुमी त्या कुमसारीचेर दिंबी घाल, हांव पातकी म्हजी पातकां तूं बक्षी म्हणून ह्या साका लागीं ह्या साका मुखांतर जेजू लागीं तुमी मागता आसतना खंयचेय तें पातक जावं दी, कितलेंय व्हड तें पातक जावं दी, निमाणें तुमकां आयकोवची उतरां हिंच. बाबा भयणी तुजी पातकां तुका बगसल्यान समाधानान वच. हें एक मॅजीक म्हणून आमी समजून घे जाय. त्या कुमसारीत हांव येता आसतना आमकां एका रितीचो संतोश, एका रितीचें जिवीत हाळू जाल्लो तो अनुभव. खंयच्याय सुपर मार्केटी गेल्यार खंयचेय आयस्क्रीम गेल्यार आमकां मेळना, पूण ह्या कुमसारीच्या जाग्यार हांव तो मेळसो अनुभव, तें हाळू जाल्लें तें वजें एक विशेश अनुभव. देखून आमी म्हणलें आय एम सॉरी, वा म्हजी चूक जाली म्हणलें. शब्द आमच्या जिणयेंत एक विशेश शब्द, त्या शब्दाक एक सगत आसा आनी आमचें जिवीत परिवर्तन करता. सांगात आस मगाण भाव भयणीनो, कोण पातक वळखून घेवंक फाटीं करता. हांव पातकी मनीस न्हय, हांव एक भाग्यवंत मनीस. म्हजें तें उणेंपण ना, म्हाका देवाची काकुळत गरज ना, बक्षाणें गरज ना अशें म्हणून चिंतल्या व्यक्तीक जेजू कठीण उतरान खंडन करता. आयच्या दिसाचो वांजेल तुमी पळयलो जाल्यार नव्यान असो न्हय, आयच्या दिसाचो जर तर तुमी वांजेल वाचलो जाल्यार खपटीपणा विशयंत थंयसर जेजू खंडन करचे आमी आयकत आहोत. असल्या व्यक्तींक जेजू खपटी म्हणून उलो करता. वाट व्हरतले कुर्डे मनीस म्हणून जेजू तांकां सांगता. त्या व्यक्तीक मूर्ख म्हणून जेजू उलयता. आग्याच्या पिलानो म्हणून तांकां आपयता. सुनो काडलेल्या फोंडा बरी म्हणून जेजू तांकां कठीण उतरान खंडन करता. जेजूक राग आयिल्लो जाल्यार, जेजून खंडन केल्लें जाल्यार एकाच एका संदर्भार न्हय व्हडलो पातकी मनीस ताचे लागीं येवन व्हडलें पातक हांवें केलां म्हणटा आसतना जेजून तांकां खंडन करूंक ना, जेजू रागार जावंक ना. पूण केदाळा एक व्यक्ती म्हाका हांवें पातक करूं ना, म्हणजे थंय सूख ना म्हणून भाग्यवंता बरी नटन करून केदाळा एक मनीस दाखयता की तेदाळा जेजूक राग आयलो, तेदाळा जेजून तांकां खंडन केलें. देखून म्हाका भाव भयणीनो, खंडी सावन आमच्या जिणयेंत बक्षाणें कितल्या गरजेचें गे म्हणलें आमी समजून घेवया. सामाते वसो वांजेल अध्याय 25 निमाणी झडती आमी परत वाचता. थंयसर आमकां स्पश्ट सांगला बक्षाणें जोडून घेतलेलो व्यक्ती सासणाच्या सुखाक देवाच्या राजाक वेता. वायट आदारलेलो मनीस शासनाच्या ख्यास्तीक पात्र जाता. निमाणी झडती इतलीच. बक्षाणें आमी दिला गी, मांव बक्सा लागी म्हणलें आमी समजून घेवचें. देखून म्हाका भाव भयणीनो, आयच्या दिसा पातकांच्या बक्षाण्या विशयी नियाळ करता आसतना आनी देव बक्षाण्याचो दातार म्हणून आमी वळखून घेता आसतना पोरनो सल्लो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 आनी 4 वळ 6 आनी 7 देवाक ह्या बक्षूंच्या देवाक विविध रतांनी आपयला, विविध नांवांनी आपयला. पातकां बक्षितलो देव कसलो देव तो थंय तुमी वाचलें जाल्यार आमकां सांगला पातकां बक्षूंचो देव दयाळ. दयाळ म्हणलें एक देवाचें नांव. दुसरें जावन पातकां बक्षितलो देव काकुळदार. काकुळदार देवाचें आनी एक नांव. पातकां बक्षितलो देव रागार जावंक सवकास. आनी एक अर्थान सांगचें जाल्यार राजी संधान
देवाचे आनी एक नाव. पातका बक्षितलो देव मोगान बरलोलो, मोग देवाचे आनी एक नाव. पातका बक्षितलो देव विश्वासपणान बरलोलो, विश्वासीपण देवाचे आनी एक नाव. पातका बक्षितलो देव अपराध आनी सुखी बक्षिता, सुखी बक्षितलो वा बक्षाणे म्हणले देवाचे आनी एक नाव. निमाणे जावन पातका बक्षितलो देव 1000 पिळग्या पर्यंत मोगान विश्वासपणान विश्वासी रावतलो देव. देखून म्हाका भाव भयणीनो, पोरनो सल्लो देव कोण म्हणल्याक 7 नांवांनी उलो करता. दयाळ, काकुळदार, रागार जावंक सवकास, मोगान बरलोलो, विश्वासीपणान बरलोलो, अपराध बक्षितलो, सुखी धांपून व्हरतलो. 7 भोव अपुरबायेची नांवां. आनी ही 7 नांवां, ह्या 7 नांवांक फावंडेशन आसा बक्षाणें. ही 7 नांवां त्या बक्षाणें म्हणल्यार फावंडेशनाचेर आसात. देखून जर आमचो देव बक्षितलो देव जाल्यार आमची जबाबदारी कितें? देव बक्षाणें सोदातार, पण सांगताच आमची जबाबदारी कितें म्हणलें? आयचें पयलें वाचप, नव्यानाचें पयलें वाचप आमी इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत अध्याय 1 तावन 16 तावन 18 म्हणसर आज आमी वाचले. थंयसर आमकां सांगला, इसाइया प्रवादी लोकांक आमकां सांगता, देव बक्षूंचो जाल्यार आमची जबाबदारी कितें? तुमकांच तुमी धुया, वायट करिनाकात, न्याय नीत सोदा, कस्ततेल्यांक आदार दिया, अनाथांक न्याय करून दिया, विधवींचो पक्ष घेया आनी तांचे पसत वाद करा. वाद करा म्हूण सांगल्यार तांचो पक्ष घेवन तांकां तुमी सपोर्ट करा. आमी कितें करी जय हें आयच्या पयल्या वचपान सांगला. ही आमची जबाबदारी. देव एका कुशीन बक्षिता जाल्यार आमी आनी एका कुशीन बक्षाण्याक पात्र जावचे बरी आमची जिणी आमी मांडून हाडी जाय. तें केलें जाल्यार इसाइया प्रवादी आमकां म्हणटा, बऱ्या वस्तूंनी ह्या संवसारान बरे वस्तू तुमी खावंक शकतल्यात वा तुमचें जिवीत संतोशाचें जातलें. जर तर तुमी ह्यो संगती करिनात जाल्यार, ह्या संगतींतय तुमी उपरांतल्यान जाल्यार तालवार तुमकां ग्रास येतली. देखून म्हाका भाव भयणीनो, हाचे पयलें वाचप एक घडी भर आमी नियाळ करया. निमाणे जावन म्हाका भाव भयणीनो, आयचो वांजेल आमी नियाळ करता आसतना जर एक मनीस हांवें चूक केली, आय एम सॉरी म्हळ्यार ताच्या जिणयेंत कितें जाता म्हणलें आयचो वांजेल आमकां सांगता. पयलें आमकां सांगता, जो मनीस आय एम सॉरी, म्हजी चूक जाली, कोण ही उतरां म्हणटा, ताका देव सोदून येता. देवूच सोदून ताका येता. चुकोन गेल्ल्या बकऱ्याक जेजू सोदून गेल्ले बरी, एक बकरो मा चुकोन गेल्लो. तशेंच आमी चुकोन वेता आसतना आमी चूक केल्या म्हणून आनी आमी आय एम सॉरी म्हणून आमी म्हणटा आसतना देवूच आमकां सोदून येता. देखून आयच्या दिसा आमी समजून घेवया, केदाळा ही उतरां आमच्या कुटुंबांत, आमच्या भोवारी आमी म्हणटात, जेजू आमचे थंय प्रत्यक्ष जाता. जेजू जावन ती उतरां आमच्या मुखांतर उलयता म्हणल्यार आमी समजून घेवया. दुसरें जावन ही उतरां कोण म्हणटा तो ताका मात्र न्ही, खरी एकल्यांक तो संतोशाचें कारण जाता. केदाळा चुकोन गेलो बकरो पाटी मेळ्ळो की सगळ्यांक संतोश जालो. जेजूक मात्र न्ही, त्या मनशाक हाडल्या मनशाक मात्र न्ही, ताच्या सांगात आसल्या हर एकल्यांक संतोश जालो. देखून तुमच्या कुटुंबांत जर एक मनीस आय एम सॉरी, म्हजी चूक जाली म्हणून सांगता आसतना कुटुंबाच्या सांद्याक मात्र न्ही, तें वातावरणच बदलाता आनी त्या कुटुंबांत आसल्या हर एकल्यांक सेत समराय एका रितीचो संतोशाचें वातावरण थंयसर रूप जाता. तिसरें जावन जो मनीस आय एम सॉरी, म्हजी चूक जाली म्हणून सांगता, तो सर्गारासांत संतोष उपजावचें एक कारण जाता. म्हाका भाव भयणीनो, एक व्हडलो विशय आमी समजून घेवचो. आमकांय सर्गींच्या राजांत एक संतोष हाडचो एक गोवा पुरबायचो अवकाश, गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून आमी सांगत जाय. खंयच्याय संदर्भार आमकां सरकार संतोष हाडूंक प्रयत्न करचे. कुटुंबांत आमी संतोष हाडयेत, शेत सांबार आमी संतोष हाडयेत, पूण एका मनशाक सरकारी संतोष हाडूंक एक अवकाश आसा. आनी
तो अवकाश आमी गळसून आमी करी जे जालें तितलेंच आय एम सॉरी म्हजी चूक जाली हांव जिणी परिवर्तन करता म्हणून इतलेंच आमी सांगूंक जाय देखून पश्चाताप बघून चूक भोगतल्या चूक वळखून घेतल्या एका फातक्या थंयसर चड संतोश जाता एक बोवा पुरबायेची एक अपुरबायेचो संदर्भ देवान आमकां दिला समजून घेवया निमाणे जावन मगाळ भाव भयणीनो जो मनीस आय एम सॉरी म्हजी चूक जाली म्हणून सांगता की तो हेरांक एक प्रेरण दिता ताचे तावन प्रेरीत जावन जे जायते व्यक्ती आसात पापा जुआंव पावल दुसरो ग्राहम स्टेनाची पतीन ग्लॅडिस स्टेन जायत्या जाणांक तांणी बक्षिलें आज तांकां एक बॉक्साण्याचे दातार म्हणून वळखून घेतात तांचे तावन जायते प्रेरण जोडटात जर हांवें ही उतरां म्हणली जाल्यार म्हज्या कुटुंबांत आनी म्हज्या शेजारा हांव एक बॉक्साण्याक प्रेरण दिवंक सोदतलो व्यक्ती जातलो देखून आयच्या दिसा बॉक्साण्या विशयी आमी नियाळ करता आसतना सांबस्त्या लागीं आमी मागया बॉक्साणें कस्त सुलभ न्हय बॉक्साणें दिवंक आनी विचारूंक कस पूण क्रिस्तांव जाल्ले आमी बॉक्साणें दिवंक आनी घेवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा हें कस जाता आसतना देवाचो आदार आमी मागया आनी सांबस्त्यांव हे दिशेन आमकां आदार दिवं दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी आमेन. आमी उबे रावया आनी आमची सर्व प्रार्थना देवा मुखार आमी दवरया. जिसून आमकां म्हणला म्हाका तुमी घेतल्यात ह्या शब्दाचेर आमचो भावार्थ दवरून सर्व आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या ते सवा पासून बापा लागीं आमची प्रार्थना आतां आमी उबारुया. तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमच्या पापसाहेबान बिस्पांनी याजाकांनी आनी सर धर्मिकांनी देवाच्या शेतान वावुरतना निस्वार्थपणान उर्बेन आनी पवित्रपणान वावरूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या सर फुडाऱ्यांनी तांचो अधिकार लोकांच्या सेवे पासून वापरूंक जातमत लेखी नासतना निष्पक्षपाती जावन वावरूंक तांचो मोत उजवाडय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर युवा जनांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. संवसारी ज्ञानान वाडून येताना भावार्थाचे संगती बऱ्या रितीन शिकोवंक तांचो भावार्थ घट करूंक आनी आपल्या जिणे मुखांत तुज्या पुता जिजूक साक्ष दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा बेकारपणाच्या कश्टांतल्यांक सर्वांक आनी आपल्या वावरांत व्यापारांत वहिवाटांत लुकसाण भोगतल्या सर्वांक तुजे बेसावन दी. हर एकल्याक तांचो दिसपट्टो ग्रास तांकां लाबोवन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा वायट सवयाक आनी पाड इश्टागातेक बली जाल्ल्या युवाजनाचे तुजे काकुळीची दिश घाल. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रक्तान सर बांदपा सातावन तांकां सुटका दी आनी परिवर्तन कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. जायती ते सवा आनीक इरादे घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी आयल्या. सर आमच्या कास्की ते सवा पासून आमचे लागीं मागोवंक सांगलेल्या पासून प्रत्येक रितीन आमच्या भुरग्यांचो एक घडीभर उगडास काडून तांच्या बऱ्या भलायके पासून आनी बऱ्या फुडारा पासून प्रत्येक रितीन आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताक ह्या संवसारी धाडन आमकां पातकांतलें राखलेल्या खातीर बॉक्साणें दिवन तुजी काकूळत फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हें बॉक्साणें आनी तुजी काकूळत भोगली आमी आमच्या दिसपडत्या जिणयेन केन्स बॉक्साणें आनी काकूळत हेरांक दिवंक तूं आमकां प्रेरण दी. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जीवन मुझे सुमिया ओहरते देने मका संसारिया पैना जाऊये करे बलिदान पाकी जिने मुझे नैना बेटों कशे उदा
विस्तार दर्यासारखे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्यासारखे जीवन मुझे सुमिया ओरते देने माता संसारी ह्या पयना जावं एक रे बलिदान. मोगाळ भावा भयणीनो के आमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र सभेच्या आदवांत सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या भाग्यवंत सांबस्त्यावान आपल्या रक्तान क्रिस्ती भावार्थाक अमोली कणिक प्रसिद्ध साक्षी दिली देखून आमी तुका भेटोवंक हाडल्यान ती देणी तुका मानता तसलीं जावं ह्या यज्ञा वरवीं आमची फातकां दोवन वसो आनी आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी मागणी तुजे मुखार पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्वतय जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत सांबोस्त्याव तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत उबारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सख्तकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परसळता. देखून सर्गींच्या देवदूतात सांगाती आमी प्रथमेर निरंतरी संतोषान एका ताळ्यान तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार बऱ्या तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता दाता जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून केंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरण सुसुंबेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोद समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगात फातकांचें बोगसाणें मेळशाक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू
तुझे मरण आम्ही स्मरण तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पगता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अपेक्षा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करत हांव आनी हो जिविता संबंधान ही सडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतेल्या आमा समेजतां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा हक्के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बुरवोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची कागलूत कर. ह्या दिसांनी आमच्या फिरगस कुटुंबांत मरण पावल्या सगळ्यांचो एक घडीभर उगडास काडून तांच्या सस्ताच्या विशय वापसत आमी मागया. तांकां आनी तुजे इस्तगदेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळेंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरये देवाचे माये संगती, सांज सुसे तिसपती, भाग्यवन दमदुता, भाग्यवन सांबस्त्यांव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेसू वरवीं, त्यास जेसू सांगाता, त्यास जेसू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सरपोद वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी म्हणटा आसतना एकामेका बोगसूंक आमकां जेसू कृपा दिवं दी म्हूण आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक शिताव आनी आमकां ताणलेन पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली, पातकांतली आनी तेंतेसवांतली प्रत्येक जावन ह्या कोरोना पिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुदय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धूमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. एकामेकांक आमी शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता दी. खरी एकल्याची पातकां बक्षिल्ली आनी आयच्या दिसा आमकां पातकां बक्षूंक प्रेरण दिवची. ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
वाटलाय पोषण आमचे जावून भूक आमची थांबयताय देणी तुझी दिवून संतुष्ट आमकां करताय काळजांत आमच्या रावून आनंद आमकां दिताय और तो संतोष भोगता आमकां स्वागत करच्याक तुका राव तूं सौम्या आमचे सगी आतां आनी सदां और तो संतोष भोगता आमकां स्वागत करच्याक तुका राव तूं सौम्या आमचे संगी आतां आनी सदां प्रार्थुया मोगाळ बापा सर्गीन सवुंडो घेवन जेजू सवे आमी सदां एक कूड जाल्या ताच्या मोगांतली वेगळी सरूंक आमकां केदींच निर्मी नाका भाग्यवंत बसत्या तुज्या रक्त साक्षाची देख घेवन मरा पर्यंत आमचो मोग केला ताचे खातीर सर्व कस्तां अडचणी अडकळींचेर सयत व्हरूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि सोपतवे दार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचून या क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडता दौड़त्या मारतीरा लाभोय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभोय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा San Sebastião patrón आमच्या दौड़त्या मारतीरा लाभोय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा
Slavoy आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा सर्व आम्ही धीमे करूया. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता दयेन आयकमका, क्रिस्ता दयेन आयकमका, सर्गीच्या देवा बापा, देवा पुता संसाराच्या तारोका, Santissim Trindade Ecas Deva, San Sebastião Manfauzalia, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião Dortea Martira, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião Pideșidencea voisa, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião pest pidani vartelia, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião deiravon shipaia, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião देवताउन अजपांची सकत जोडुल्या, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião bavarta खातीर जीव दिल्या, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião बलियांच्या क्रूर मरणाक सांपडल्या, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião Krista खातीर रक्ताची साक्ष दिल्या, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião मार्तीरपणाचो कुरो जोडुल्या, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião निजा देवाचो पाटलाव केल्या, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião Krista खातीर परत मरोंक धैर्य घेतल्या, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião अन्याय अक्रमा विरोध झुजल्या, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião sabaran Kristatei वाट दाखयल्या, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião पवित्र सभेची राखण केल्या, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião क्रिस्तावांचेर दगदवणी खंडन केल्या, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião भावार्था खातीर जियोंक प्रेरण दिल्या, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião आमच्या मालगड्यांक राखल्या, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião मनजातींक पिडेशिडेंतले निवारल्या, Ama Pasut Vinatica, San Sebastião युवकांक मेलफांत जावन आसच्या, Ama Pasut
San Sebastião जीवन असतानाच पिडा गुण केल्या San Sebastião सैंबिक वोटण्यांचेर जैत वेल्ल्या San Sebastião बाळूक जेजूचे दर्शन देखल्या San Sebastião बाळूक जेजूच्या मोगाच्या देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले बोगोस आमकां येसू मिया देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले दयेन आयक आमकां येसू मिया देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले काकूळ आमची नोवेनाचे मागणे सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणे आनी देखी पोरमाने जियोन रक्त साक्षांचे मरण सोसुल्या बागेवन सेबेस्टियांक आमचो शारोती कन दिल्ल्या पासून तुका अर्गां दिता तुझ्या भक्तांक आनी रक्त साक्षांक कुरपेच्या देणयांनी तुवें नेटयलाय तांणी धैर्यान भावार्थ परगट करूंक तुवें तांकां फोव केलें तांचे नांवी आमी मागले उपकार तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुजो उपकार बावरता आनी तुका वाकनता सर्व तरांच्या पिडेशिडेंतलें आमकां तूं राख आनी सांबाळ तूं आमचेर येवंक सोडताय ते कश्ट आनी आनवारां धैर्यान आनी सोंसणीकायेन सोंसून तांचे वरवीं आत्मीक फळ जोडूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागणे करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आतां आमच्या सर्व गरजां पासून माऊनपणी मागया प्रत्येक रितीन थोड्या तेसवां पासून आतां आमी मागया एकल्याक बरी भलायकी मेळोवंक एका भुरग्याचे कॅन्सर गूण जावंक एका तरणाट्याक पाठ सोवयतावन पयस रावूंक डिप्लोमा PUC परिक्षेंत बरे अंक मेळच्याक कुटुंबांत शांती मेळच्याक जाग्याचे समस्यो इत्यार्थ जावंक दोन कुटुंबां मदें आसो समस्यो इत्यार्थ जावंक तशेंच आमच्या फिरगस कुटुंबा पासून आमी मागया सर्व आमच्या युवजनां पासून तांच्या शिकपा पासून तांच्या वावरा पासून आनी बऱ्या फुडारा पासून आमी मागया बागेवन संबेस्त्यांव आमा पासून विनाती कर सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया सर्वेस्पोर आमच्या देवा बागेवन सेबेस्त्यांव तुझ्या रक्त साक्षान कांयच भिया नासतना आपलो भावार्थ परगट उसारलो आनी दगदवणेक सांपडलेल्या आपल्या भाव भयणींक भावार्थान ती रावंक धैर्य दिलें ही परजळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताका मान करच्याक आमी हांगा जमल्या खऱ्या भावार्थान ती रावूंक आनी मनशाच्या अज्ञा प्रास तुज्यो अज्ञा पाळूंक तुजी बळादी कृपा आमकां दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं पिडेस्तां खातीर मागणे सोम्याचे नांवी आमचो आदार सोम्या देन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे मुखार पावोवन दी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया सर्वेस्पोरा कुडीचे पिडेन कश्टतल्या ह्या तुज्या साकरा आनी साकरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुवें रचल्या आत्म्यांक नवें बोळ दी हे परी कश्टा वरवीं सुदारून
तुजे दयेन बेगीन बरी जाल्या म्हूण तांकां बगून दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया. Sebastião, patrón आमच्या दोरत्या मार्तिरा, लाबोय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा. लाबोय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा. आयचे दिसाचे आत्मीक नवीकरणाची देवस्तुती सोमता. फाल्यां आत्मीक नवीकरणाचो तिसरो दीस आनी फाल्यांचो विशय जावन आसा सर्वेस पोरू पिडा गूण करचो देव. हे आत्मीक कार्य सोलोवन व्हरतात मनादीक बाप अनिल डिसोजा. फाल्यांचो इरादो प्रायवंतां आनी पिडेस्तां पासत आसतलो आनी फाल्यांची देवस्तुती सोलोवन व्हरतात कातोलीक सभेचे सांदे. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. San Sebastião, आमा पासत विनंती कर बेगीन खुर्साचे कुरवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.